श्रीधर चरण प्रभु। आयचे हे ऑस्पिशियस डे गणेश चतुर्थी दिवसाक सगळ्यांक स्वागत। आयचे हो दिवस आम्ही मस्त वर्ष दोन फॉलो करता येईल असाची। नॉट ओनली इस्कॉन डिवोटीज म्हणून नाही, सगळे जगात तू गणेशजी म्हणून गणपती म्हणून कोणाक गोत ना म्हणून ना। सो गणपती बद्दल सांगता जाल्यार आज तांगेल प्राकट्य दिवस म्हणटाची। तांगेल फादर शिवजी शंकर भगवान आणि पार्वती तांगेले आवय। आम्ही सांगपणा दोन मस्त कहाणी ऐकून घेऊन आयिल्ली असाची की पार्वती एक पंता न्हावच्या वत आशिल्ली खंय, तेन्ना तिका घरा भायर रक्षण करचे कोणा जावक आशिल्ले आणि नंदी बी बिजी आशिल्ली शिवजी वटू तशें करून रक्ष करचे कोणा ना म्हणून तीन तिगेला आंगात चंदनाचे आणि हळदी लेपान एक मूर्ती कोण तांचो जीव हाडून गणपतीक प्रकट केले आणि ताका रक्ष करचे दवरले अशें म्हणून आमी सांगपणार आयकून आयिल्ले आशिल्ले। आज थोडशे मी पद्मपुराणांत ताजे बद्दल कशें वर्णन आसा अशें म्हणून आयकुया। पद्मपुराणांत अशें आसा की पार्वतीनं हे मूर्ती केल्ली म्हणून जाल्ले अशी रक्षणे बद्दल कसले वर्णन ना। मूर्ती केल्ली म्हणून एक आसा आणि ताजे बद्दल अशें आसा की ते मूर्तीक जीव हाडून जाल्या नंतर ताका आशीर्वाद दिवच्याक सगळे देवी देवताक आपोच म्हणून जाल्ले। तेन्ना तांगेल घरांत सगळे देवी देवता येवच म्हणून जाता। आतां आपयल तेन्ना ते देवी देवतांत शनी देव म्हणून आसा तांकां बी आपयता। म्हळ्यार देवी देवता म्हळ्यार सगळे सूर्य चंद्र सगळे आयल तांतू तशीची शनी देवाक बी आपयत म्हणून जाले। शनी देव म्हणून म्हणून कोण की म्हळ्यार तो एक कृष्णालो भक्त उरता, तो अगदी एक विनम्र भक्त उरता। आम्ही 2 मिनिट तांगेल कहाणी ऐकूया, त्यानंतर आमगेला एक सेशनांत भजन संध्या बी आसा। इट्स नॉट जस्ट गणेश चतुर्थीचे बट कृष्ण हरे कृष्ण कीर्तन बी करचे आमगेल डिवोटीस येता आसाची। सो आमी पहिले एक 2 मिनिट तांगेल उत्तर ऐकूया शनी देवा बद्दल आणि ताजे मागीर नंतर आमी भजन बी स्टार्ट करता। सो हांगा आमी शनिदेव कोण म्हणून पळोवया। शनिदेव म्हळ्यार तो एक कृष्णाल भक्त म्हणून आयकले। तो अगदी एक विनम्र भक्त, ताका कसले जगात प्रती कसले अटॅचमेंट म्हणून उर नाशिल्ले। तेन्ना तो कोणाल पुत्रू सूर्यदेवाल पुत्रू। आता ते सूर्यदेवाक आणि तागेल बायलीक मेळून अशी हुस्को जाता की हो अशी कशी संसाराच्यान दूर जावन आसा म्हणून तागेलें एक लग्न कोन्न दिवया म्हणून पळयता। तेन्ना एक चंद चली बरोबर तागेलें लग्न कोन्न दिलें म्हणून जाता। आतां ती लग्न कोन्न दिल्यार बी ताका कोणाकच कसले आसक्ती ना म्हणटा पळय, अगदी डिटॅच फॉर्मार उरता तो शनिदेव। आणि इतलें डिटॅच उरता की ते बायलील तोंड सुद्धा पळयना लग्न जायना फुडें, लागीं वचची सोड बायलील तोंड सुद्धा पळोवचें वतना म्हणून जाता। आणि तेन्ना कशें जाता की म्हळ्यार बायलीक मस्त कोप येता की अशी कशी हो लग्न केले आणि म्हाका पळया बी ना म्हणून ताका थंय श्राप दिता म्हणून जालें ती। कसो श्राप दिता, तूं म्हाका म्हगेलें तोंड पळयना अशी असलें तू हाजे नंतर तू कोणाले तोंड पळयतल पळय तागेले तोंड आणि बॉडी म्हळ्यार हे नेक्का पार्ट आणि बॉडी विंगड जावन तागेले थंय मरण जाताले म्हणून ताका श्राप दिता। पाप तो अशी कोणाक पळयना अशी उरतलो आणि तांतूची अशी श्राप दिल बायलीना। कसं करचे, त्या शापार घेऊन वचून तो कायम तो गुपळून वचचे म्हळ्यार ताका भय की आपल्या निमतान काय अपराध जावचे ना म्हणून वयर पळयना अशी वत आशिल्लो। आता मुखार कसं जाता म्हणून पळोवचे पयले आमी मंदाकिनी माताजी आपोवया। मंदाकिनी माताजी तुम्ही रेडी आसा नव्हे? येस माताजी रेडी आसा। आमगे फोटो मंदाकिनी शिंदे माताजी आसा, व्हेरी एक्टिव्ह पार्टिसिपंट, सगळे ओकेजनांत तांणी पार्टिसिपेट करताची। त्यांनी राधे जय जय माधव दैते हे लायक भजन सांगू येता आसाची। ओवर टू यू माताजी। हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। राधे जय जय माधव दैते शीला रूप गोस्वामीन बरेल आसा। राधे जय जय
माधव दयिते गोकुल तारुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तारुणी मंडल महिते दामोदर राती वर्धन वेशे हारिणी स्फुट वृंदा विपिनेशे दामोदर राती वर्धन वेशे हारिणी स्फुट वृंदा विपिनेशे राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तारुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तारुणी मंडल महिते वृषभानुदाधी नव शशिलेखे लालित सखी गुण रमित विशाखे वृषभानुदाधी नव शशिलेखे लालित सखी गुण रमित विशाखे राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तारुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तारुणी मंडल महिते करुणा पुरो मयि करुणा भरीते सानक सनातन वर्णित चरिते करुणा करो मयि करुणा भरीते सानक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तारुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तारुणी मंडल महिते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तारुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तारुणी मंडल महिते हरे कृष्ण हरी बोल. थँक्यू सो मच मंदाकिनी माताजी आणि गणेश प्रभू. तुम्ही अगदी भावपूर्ण राधा राणी ग्लोरिफिकेशन केलेलं असा. खूप खूप धन्यवाद तुमका. सो आम्ही आता आमगेल कथा मुखार सुया. आम्ही शनिदेवा बद्दल आयकता आशिल्ली
आम्ही लेक्चर पाव की हे गणेश चतुर्थी दिवस कितें शनिदेवा बद्दल माताजी उलोवचे लागले विसरली की कितें कत सांगचे कश लेक्चर पावत हांव विसरिल ना जस्ट कनेक्ट करता आसा सो शनिदेवाला की आत पार्वतीन सगळे देवी देवता ओट्टू शनिदेवाक आपयल म्हूण जाले तर शनिदेव म्हणता ना ना हांव येना म्हणटा पण मस्त इन्सिस्ट करता म्हणजे न्हू तो बी वत म्हूण जाले तो गेल्यार सगळे लोक हे पार्वती नंदन कोण आसात ताका आशीर्वाद दिताची ही हो मात शनिदेव मागशी राबता कित्याक म्हळ्यार ताका भंय की आपल्यान पळयल्यार कसले वायट जाताले तेन्ना ती म्हणटा ना 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 तशी कशी तू हांगा आयल्या सगळ्या लोकांना आशीर्वाद दिला जाता तुवें बी म्हाका चड आशीर्वाद दिवका म्हणटा तेन्ना पयलीं तो मस्त ना म्हणटा ताज नंतर ती मस्त फोर्स करना पळयत म्हूण जाले पण कसं करचे तागेले श्राप लागचे पाप ते पार्वती नंदन आनी गळ आणि बॉडी सेपरेट जावन वता तोंड आणि बॉडी ते तुरंत तशें जाले नंतर ती पार्वतीक सहन करचे ना कित्याक म्हळ्यार पांयार तिगे आशिल्ले रक्त जावन गेल्ली उरता आनी तिका कसल करता म्हूण कळना आनी मस्त रडचे सुरू करता एक बाजून शनिदेव मस्त माफी मागता आसा की पळय हांव सांगील तुका कसं करचे तेन्ना शिवजीन कसले करका म्हणले न्हय शंकरजी ना तो कसं करता तागेले कशी ताकद आसा तागेली दिव्य शक्ती आसा तो फर्स्ट खंयची लिव्हिंग बीइंग दिसून येता पळय तागेले गळ घेवन येता म्हळ्यार मरचे पडचे खंयची लिव्हिंग बीइंग ते फर्स्ट खंयची मेळील आसा ते आसा हत्ती हत्ती मरची तयार तो अशी तागेले गळ घेवन येता आनी हांगा फिक्स करता कोणाक हे पार्वती नंदनाक आनी तेन्नाचे दोनू तागेले नांव कसो म्हूण जाता गणपती म्हळ्यार गजानन म्हणप गणपती म्हणप अशी तागेले नाव म्हूण पडटा हत्ती ताका तोंड आसा म्हणून ही काणी थोडी आमी आयकल्ली आसा थोडशी आमकां नवीन हातूंत आयकुचे मेळ्ळे की कशी हे शनिदेवा श्रापा निमित्तान अशें जालें मुखार सोनू हे काणी अशी आसा की गणेशजी म्हळ्यार कोण आसा की ताका विघ्नहर्ता म्हणून बी म्हणटाची म्हळ्यार विघ्नहर्ता म्हळ्यार अशी न्हय की खाली मटिरियल ऑब्स्टेकल्स न्हय बट आमगे स्पिरिच्युअल खंयचे ऑब्स्टेकल्स आसा पळय कित्याक म्हळ्यार तो गणेश कोण आसा तो तागेले बी आतां तशी आमगेले घरांत बामण लोक मेल लोक जे जास्ती कोण फिमेल्स बी नोकरी वताची पण तांगेले एक दोन लायफ उरतले वे एक प्रायवेट लायफ एक उरता आनी पब्लिकली एक विंगड कशें उरता एक कार्यालय म्हणून बी एक आसा आनी घरांतली एक लायफ कशी उरता निजी जीवन विंगड उरतले वे तशीची गणेशजीले बी तशी तागेले निजी जिवनान तो कोण एक शुद्ध भक्त कृष्णाल एक शुद्ध भक्त नरसिंह देवाल शुद्ध भक्त तो आनी पब्लिकली तागेले कार्यालयान तसले तागेले काम म्हळ्यार कोण कोण तागेले पूज करताची तागेले आराधन करताची तांगेले तो सगळे विघ्न हरता ताका विघ्नहर्ता म्हणून बी म्हणटाची मात्र आमी हांगा डिवोटी लायफ जावन अगर आमी प्रयत्न करताची तेन्ना आमी पळोवपा की आमगे मटिरियल ऑब्स्टेकल्सा खातीर आमी तांगे पूज करची न्ही बल्कि आमी अशी ताका प्रे करता की आमगेले आध्यात्मिक लायफ कशी आध्यात्मिक लायफान तूं कसले ऑब्स्टेकल्स येना तसल प्रेयर आमी करता तांकां तशें केल्यार कशें जाता की म्हळ्यार आमगेले आध्यात्मिक लायफ तातूंत प्रगती बेगी जाता आनी सरळता जाता आमी वैष्णवाल केन्ना ग्लोरिफिकेशन करताची जेव्हा वैष्णवाल केन्ना आमी प्रेयर करताची तांकां रिक्वेस्ट करता तांगेले मर्सी आसल्यार आमगेले स्पिरिच्युअल लायफान प्रोग्रेस आमकां चड बर जाता आतां गणेशजी कोण आसता गणपती कोण आसा तांगेले नाव पडतची आमी मुखार सून आयकून येवया ताजे पयलीं एक भजन आयकुया इनफॅक्ट हरे कृष्ण महामंत्र धून आयकुया ताजे नंतर आमी पळोवया की आनीक ताजे रिलेटेड मुखार आशिल्ली काणी आमी फर्स्ट टायम आमी आयकून येवया आतां आमगे नेक्स्ट पार्टिसिपंट आसाची रश्मिता पटेल माताजी तुमी रेडी आसावे हरे कृष्ण आमगेले वोट आसाची रश्मिता पै माताजी आणि तांनी UAE दोन आसाची आणि तांनी हरे कृष्ण महामंत्रातून आमकां सांगचे येता आसाची अँड ओवर टू यू माताजी प्लीज हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. हरी बोल. माताजी तुमके एक रिक्वेस्ट आसा, तुमके धुवे का 1 मिनिट म्हणचे दियाची. 1 मिनिट हरे कृष्ण तुमगे लावरे म्हणचे ती धुवे काय. हरे सांग, हरे कृष्णा तू सांग माय ऐकतच सांग. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सांग. कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम. जपावं.
बट शी इज व्हेरी एंथुजियास्टिक ती फ्युचर लायक कोण भजन करतली आणि कीर्तन बी करतले आमगे भागवत पुराण टिमान निमित्तान तिका हे गणेश चतुर्थीक कसं म्हणता सांगा मी ब्लेसिंग्स म्हणच्या ना आम्ही एक बेस्ट विशेस दिता असाची शी विल बी अ गुड कीर्तनिया. हरे कृष्णा. थँक्यू सो मच माताजी. हरे कृष्णा. ओके सो आमगेल कथा आम्ही मुखार सुव्या. आमगेल कथांत आम्ही आता ऐकून येईल की गणेशजी इल्ले कश गणेश नाव पडले म्हणून आम्ही ऐकून येयले. आता मुखार सुन तांगेले एक पास्ट टाइम अशी आसली तांका पार्वतीन आणि शिवजीन म्हणले की आम्ही डीप मेडिटेशन करचे आसा तू तितले पासून आमगेल घराचे रक्षण कर कोणाक येवचे दिव नाका एकांतान तांकां उरताची ताचे खातीर प्लीज तू कोणाक येवचे दिना ते पळय म्हणटा. तेन्ना गणपती म्हणटा ओके जायता म्हणून पळयता उरता. तेन्ना कसं जाता थंय परशुराम कोण क्षत्रियाक आनी पुरा वध केलेलो आसा पळय तो शिवजी आणि पार्वती मेळचे येवची म्हणून उरता. येवचे कची वाटेरीची गणेशू ताक थांबयता म्हणजे नाका तू भितर वचचे ना आतां नाम म्हणलेलं आसा म्हणून म्हणता. आता परशुरामा गणपती कोण म्हणून गोतना तो म्हणता ना दोघी लोकांमध्ये एकदम फाईट ना युद्ध करचे इतलं स्टार्ट जाती. परशुराम म्हळे तो कोणाक सोडना सगळे क्षत्रिय लोक मारचे आशिल्ले. खाली 3 प्रकार लोक मारनाशिल्ले कोण यज्ञ बशिल्ले आसा जेव्हा कोण स्त्री संघा उरत आशिल्ले जेव्हा आणि कसं म्हणता सांग लग्न खंय चलता आस पळय थंय तो विघ्न घालनाशिल्ले ना जाल्यार बाकी सगळे क्षत्रिय मारता आशिल्ले म्हणून तो परशुराम आशिल्लो. हांगा आता गणपती वटू तागेल युद्ध सुरू जाता. आता युद्धांत दोन्ही लोक एकदम स्ट्रॉंग गणपती म्हळ्यार कित कमी वेळ जाले आणि शिवजी आणि पार्वती कळण येवच्या करता आणि तुरंत भायर येताची आणि युद्ध थांबवची प्रयत्न करता. आणि परशुरामा म्हणताची गुरुदेव गुरुदेव म्हळ्यार थांबयाची मी युद्ध कर नाकाची होमे गेलो पूत आमगेल पूत आणि आम्ही ताक सांगेल की कोणाक भितर येवचे दिव नाका म्हणून तो आमगेल खाली आज्ञा पालन करता असा म्हणता. तेन्ना परशुरामा कसं करता म्हणून कळना तागेल हातात ते ऍक्स उरता नव्हे ते सोडून दिलेले उरता. ते सोडना पडे तागेल कार्य करशिवाय परत येना कसं करचे. आता ते कार्य करचे सोडून दिना पडले आसा आणि एक बाजून गणपती मारची खातीर एक ते सोडील उरता. आता ताजी दिशा चेंज करता ताचे खातीर कसं करचे पडटले. तेन्ना तागेल पवरान तो कसं करती म्हळ्यार ते गणपती गळे लागची बदलाक तागेल तो मत्ती दांत खंयचे आसा ते एक दांता लागता म्हणून जाता आणि तो एक दांत खंयचे आसा तो मोडता गणपतीला. तशें करून आमी पळयताची की गणपतीले एक दांत आसा ताका एक दंत म्हणून बी म्हणताची. सो हांगा परशुराम कसं करता आता मस्त वाईट बी दिसून येता की बाप मेगेल निमित्तान एक चरडाले एक पुताल अशी अपमान जालो अंजान जाल्ले म्हणजे जावपा म्हणून गेलेली नाही पण ताचे खातीर तो कसं करता अशें कायंड ऑफ पश्चाताप म्हणचे ताचे खातीर तो कसं करता तागेले ते खंयचे आयुध आशिल्ले पळय ते एक्स आशिल्ले पळय ते ताका गणपतीकच वरदाना रुपेर दिता. तशें करून आमी पळोवप येता गणपतीक 4 हात आसाची ते एक हातूंत राज्य दिसून येता एक हातूंत एक्स दिसून येता एक हातूंत गणपती आशीर्वाद दिता आसा आणि एक हातूंत लाड्डू दवरून घेतली वता. हाचे महत्व कसं म्हणून आमी मुखारसून आयकुया. पण अशी की गणपती म्हळ्यार इतलं प्रितीच जावन उरता की सगळे देवी देवता प्रितीच जावन उरता. मुख्य 5 कोण देवी देवता आसा तांतूं तागेलें नांव येता कित्याक म्हळ्यार ताण केन्नाची लोकांक उद्धार केलेली आसा. उद्धार इन द सेन्स विघ्न हरिल्लो आसा. कशी लोकांक भक्त जावचे प्रयत्न करसूच्यान तूं मदत करता म्हणटा पळय ते कार्यांतूं ताण तागेलो मेन उद्देश उरता. तागेले ते राज्य म्हूण आसा एक हातांत राज्य म्हूण आसा ते राज्य कसं सिंबलायज करता की म्हळ्यार कोण भक्त आसाची तांगेले खंयचेची प्रकाराचे हे ऑब्स्टेकल्स ते पुरा दुःख म्हण ते हरचे खातीर तांडून घेवचे खातीर आणि भक्ताक देवा प्रती लागीं हाडोवचे खातीर ते राज्य उपयोग असते. एक्स म्हळ्यार तांगेल एक डिवोटील म्हण तांगेल खंयची अटॅचमेंट्स आसाची मटेरियल अटॅचमेंट्स खंयचे आसात ताका मारचे खातीर ते पवर म्हणून आसता.
तशीची ब्लेसिंग्स कायम ब्लेसिंग दिता गणपती कसोच प्रकार ब्लेसिंग दिता की आमगेल हातून तू भय उरचे ना म्हणले फियरलेसनेस डेव्हलप करचे ब्लेसिंग्स म्हणून दिता आणि अनेक हातून तू लाड्डू दवरचे म्हळ्यार अर्थ कसले आम्ही केन्ना साधनान तू मुखार येताची ते आमगेल साधनान प्रगती जाली जी ते एक आशीर्वाद तो ते लाडवा रूपान आमकां दिसता आमी म्हळ्यार अशी गणेशची म्हूण आमी अशी पळोवचे न्हय की फक्त आमकां मटिरियल सक्सेस जावपा प्रॉस्पेरिटी जावपा ताजे खातीर आमी प्रे करचे ते इंटेन्शनारय आमले कोण घेवपा की गणपती प्रेयर ताजे खातीर म्हणून आयची दिवसा गणपती प्रेयर केल्ल्याक वर्शीप केल्ल्याक मस्त फल मेळटा गणपती तांगेल पूर्ण इच्छा करता पण गणपती स्वता केन्ना प्रसन्न जाता केन्ना आमी भक्ती मार्गारी हे डिटॅच्ड जावन खंयची आध्यात्मिक प्रगती केन्ना करताची देवाल नामस्मरण केन्ना करताची तेन्ना गणपती चड खुश जाता म्हणून अशें सांगून घेवन आयिल्लो आसा मुखार सोनू आनीक सांची लीला आसा हे एक दांताची केन्ना आमी आतां ही परशुराम काणी आयकून घेवन आयिल्लो आसा तशीच एक मुखार एक सांची एक पास्ट टायम आसा केन्ना तो कार्यालयान तूं वता उरता बाकी देवी देवता वटू मेळचे खातीर तेन्ना तागेल पाय स्लिप जाता तागेल बॉडी बिगीन हेवी नवे स्लिप जाल्ले निमित्तान तो पडता म्हणजेले केन्ना तो पडता तेन्ना बाकी देवी देवता कोण्ण कसले म्हणा ओ पडले तांकां तूं कशें जालें म्हणून अशी इग्नोर करताची कसले म्हणचे वता मात्र थंय चंद्र उरता तो चंद्र केन्ना पळयता तो मात हडहडान हास्य सुरू करता ओ पडलं पळे हो पडलं पळे हडहडान हास्य सुरू करता केन्ना हसता तेन्ना गणपती मस्त वायट दिसता कितें म्हळ्यार गणपतीन केन्ना कोणाले आज पर्यंत वायट म्हूण केन्ना केली ना आनी हो अशी चंद्र कशी अपमान केले म्हणून ताका मस्त वायट दिसून कसं करतली म्हळ्यार तुरंत ताका श्राप दिता पयली अशी श्राप दितली कोणाची चंद्रा पळोवचें ना म्हूण म्हणटा पण चंद्र मस्त केन्ना प्रे करता ना वेगळे चूक जाली म्हणून आपणे लोकांना म्हाका पळयना जाल्यार कसं जाताले म्हणून मस्त ताणें रिक्वेस्ट करना पडे माफी मागना पडे तेन्ना गणपती म्हण की हे गणेश चतुर्थी दिवसा कोण तुका पळयता पळय ताका पाप लागता म्हळ्यार अपवाद म्हणटा पळय तशी तांगे चूक ना अशी बी ताका केन्ना पाप लागता म्हणटा पळय तशी जाता ताचे खातीर एक गणेश चतुर्थी दिवस आयची दिवस कोणाना चंद्रा पळोवचें नज म्हूण म्हणटाची मात्र कोणाशी विचारचे शकता अरे बाबा जाव का म्हणून चुकून फकने पडल्या ड्राईव्ह करता वता असा जेव्हा अशी भायर गेली त्यांना अचानक दिसले त्यांना कसं करचे त्यांना बी पाप लागतोय म्हणून एक प्रश्न येऊचे शकता तशी नाही जाव का म्हणून पळोवचे एक विषय विंगडू आणि अनइंटेन्शनली पळोवचे एक विंगड विषय असा त्यांना एक अनइंटेन्शनली चूक जाले तेन्ना देव बी माफ करत म्हणता आपले तशी हांग अनइंटेन्शनली जर आम्ही चंद्रा जर पळयल्यार आम्ही केन्ना व्रत दवर हरे कृष्ण महामंत्र म्हणताची मनस्पूर्वक माफी मागताची तेन्ना गणेशजी कोण आसा तो प्रसन्न जाता आणि तो कसं करता आम्ही केलेली चूक खंयची आसा तो माफ करता तेन्ना आमकां पाप लागना म्हूण ताचे अर्थच नाही की आमी परत परत चंद्रा पळयता अशें न्हय तशी न्हय जाव का म्हूण पळोवच न्हय केन्ना पळोवचें ना जी म्हणलें आसा हांगा आमी कसं शिकून गो की केन्ना आमकां एक वस्तू म्हालगड्यान सांगिल्लो आसा ते आमी फॉलो करता कसले आमगेल्या बऱ्या खातीर एक म्हूण आसा ते आमी हांगा लक्षांत दिवन येवपा सो हांगा आनी आमी मुखा वयला आनी खंयचे नेक्स्ट फास्ट टायम आनी अर्थ आयकूच पयले आमी एक भजन आयकुया किरण कृष्ण प्रभू खंयचे किरण प्रभू तुम्ही रेडी आसा नवे हरे कृष्ण रेडी प्रभुजी पार्टिसिपंट कायम भजन कीर्तनांतू मेलोडियस आवाजांतू तांणी कीर्तन करताची आम्ही मस्त वर्सने मस्त काळ जावन आयकत आसा आय हॅव बीन हियरिंग यू फॉर क्वाइट अ लॉंग आणि आमी सगळे लोक आयची ऑस्पिशियस डे तुम्ही थोड वेळ एक कीर्तन करून आमी सगळे लोकांक एक विंगडाची लोकांत कोण पावयाची म्हणून आमी इच्छा दवरताची हरे कृष्ण ओवर टू यू प्रभुजी हरे कृष्ण प्लीज प्रे फॉर अस ऑल ऑफ अस आई म्हणून जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन एक भजन होता कृष्णदास कविराज गोस्वामी ना बरें एक वृंदावन ग्लोरीज ब्रजधाम ग्लोरीज ग्लोरिफिक जय राधे जय कृष्ण जय
वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्याम सुंदर राधा कुंड गिरि गोवर्धन श्याम सुंदर राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय मावना कालिंदी जमुना जय जय मावना जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन केची घाट वंशी भट द्वादश कनन केशी घाट वंशी भट द्वादश कनन जहाँ सब लीला कैलो श्री नंद नंदन जहाँ सब लीला बोलो श्री नंद नंदन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री नंदा जशोदा जय जय गोपगण श्री नंदा जशोदा जय जय गोपगण श्री रामादि जय जय धेनुवत्सगण श्री रामादि जय जय धेनुवत्सगण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय वृषभानु जय कीर्तिर सुंदरी जय वृषभानु जय कीर्तिर सुंदरी जय पूर्णमासी जय कबीर नगरी जय पूर्णमासी जय कबीर नगरी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय जय गोपीश्वर वृंदावन महाराजा जय जय गोपीश्वर वृंदावन महाराजा जय जय कृष्णा सखा बटु द्विजराजा जय जय कृष्णा सखा बटु द्विजराजा
जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जय राम घट जय रोहिणी नंदन जय राम घट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन बसी जट जन जय जय वृंदावन बसी जट जन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय द्विज भक्ति जय जय नाग कन्या जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गान भक्ति तेज हारा पैलो गोविंद चरण भक्ति ते पधारा पैलो गोविंद चरण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री रासा मंडल जय जय राधा श्याम श्री रासा मंडल जय जय राधे श्याम जय जय रास लीला सर्वमनोरम जय जय रास लीला सर्वमनोरम जय जय राधे जय जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जय ज्वाला रस सर्वरस जय जय ज्वाला रस सर्वरस किय भावे जहाँ प्रजे किय भावे जह प्रजे जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री जानपद गौरी स्मरण श्री जानपद गौरी स्मरण कृष्ण दासे कोई नाम संकीर्तन दीन कृष्ण दासे कोई नाम संकीर्तन
श्रीजानव पाद पद्म गौरी स्मरण से कोई नाम जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 जय प्रभुपादा भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्यानंद हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय बोल हरि श्री नाम संकीर्तन की जय। हरी बोल। बैंगलोर भक्त वृंद की जय। किरण प्रभू तुमगे केन्नाच कीर्तन आमक सगलोकाक रिफ्रेश करता कोणाची निधील आशिल असल्यार बी जाग घेता म्हणटा पळय तशी कीर्तन इज ऑलवेज एक्स्टेटिक उरताची शी प्लीज कम फॉरवर्ड फॉर अपकमिंग प्रोग्राम्स एज यू हैव ऑलवेज बीन आणि सगलोकाक तुमगे कीर्तन थ्रू लाभ दियाची थैंक्स फॉर ग्लोरीफाइंग राधा रानी इट इज लाइक भजन तुम्ही चंद कोनगेन मळे अलॉन्ग विथ युअर मृदंग थैंक यू सो मच प्रभुजी सो आमगेल कथा नेक्स्ट कंटिन्यू करता आशिल तेन्ना एक लास्ट एक पास्ट टाइम सांगया पळयता आसा केन्ना आतां लास्ट विकाक जी जन्माष्टमी जाल्ले जन्माष्टमीचे कृष्णा जन्मा टायमाचे हे पास्ट टाइम आसा नेक्स्ट डे नंदोत्सव म्हणटाची तेन्ना नंदोत्सव केन्ना आशिल्ले तेन्ना नंदोत्सव म्हळ्यार नेक्स्ट डे ऑफ बर्थ एपियरन्स डे ऑफ कृष्ण केन्ना नंद महाराज कळ्ळें की तागे घरान तूं पूत आयिल्लो आसा तो मस्त खुश जावन मस्त डोनेट करचें लागता सगळे लोकांक सगळे ब्राह्मणां धर्म घेवन सगळ्याक एकदम चॅरिटी मुडार उरता हजार गटल्यान हत्ती घोडे गायी बैल सगळे लाख लाख गटल्यान अशी डोनेट करता उरता तेन्ना कृष्णाले हे रूप पळोवचें हेका देवी देवता मस्त उत्सुक जावन उरता कित्याक म्हळ्यार गोलोकांत आनी तांकां हे बाळ स्वरूप पळोवचें मेळना न्हय म्हणून सगळे देवी देवता हांगा वृंदा आमगेले गोकुलान तूं येवचे प्रयत्न करताचे मात थंय ते रुपार येवचें जायना पळय म्हूण तांणी कसं करता आशिल्ले एक सिंपल लोकलाइट्सचे जावन तांणी आयल उरताची तेन्ना थंय शंकर बी आयिल्लो आसा पार्वती बी आयिल्लो आसा गणेशाक बी आपोवन हाडिल्लो आसा नंदीक बी आपोवन हाडिल्लो आसा केन्ना नंद महाराजो ब्राह्मणाक पुरा दान दिता आशिल्लो खंय तेन्ना शिवजी खंय तागेले नंदील बाल धर्म घेवन राबता आशिल्लो खंय कित्याक म्हळ्यार खंय ते बैल आनी गायक दिता आशिल्ले तेन्ना नंदी बी चुकून तांगेले ब्राह्मणा वट वचची ना म्हणून थंय नंदी धर्म राबता आशिल्लो खंय आणि तशीच खंय पार्वती खंय ते गणपतीक अशी हाता भितर धन दर्शन करचे वता आशिल्ले खंय कृष्णाले कित्याक म्हळ्यार
तिका बी भय आशिल्ली की हो नंद महाराज हत्ती पुरा दान दिवच्याला गेले आनी मागीर तू एक सान हत्ती पील म्हणले करून घेवन दान दिनाशी उरची अफाव म्हणून ती ते पुताक घेवन घेवन वता आशिल्ली म्हळ्यार अशी देवी देवता लोकांक एक आनंद उत्सव बी जाल्यार मात बेगीन भय बी आशिल्ली काही म्हळ्यार इतले दानावट ब्राह्मणावट आमगेले हे चेडू बी वतना म्हणून अशी एक आशिल्ली सो ही एक सांजचे पास टाइम आणि लास्टली बट नॉट लिस्टली कित्याक की म्हळ्यार गणेशजी बद्दल कितले आमी सांगताची कितले आयकताची तितले आमगेल्याची आध्यात्मिक प्रगती जाता म्हणले काम आमी ताका लॉर्ड ऑफ गणेशजीक लॉर्ड ऑफ एंट्रन्स म्हणटाची लॉर्ड ऑफ एंट्रन्स म्हळ्यार कसले एंट्रन्स आता आमी लेखच्या ओ घरा भायर सगळे लोकांना स्वस्तिक ताजे सिंबॉल असना स्वस्तिक भरले जावं गणपती दवरले ते एक उद्देश नाही की ताजे आसा नो डाउट घरा भायर सगळे लोक मस्त लोक गोतून गोत नाशिल सुमार लोक दवरताची इवन शट्ट गोस्वामीन वृंदावना खंयची देवळ आसाची गोविंदजी देवळ मन मदन मोहन म्हण तांगेले खंयचे देवळ आसा देवळा एंट्रन्सच्या गणपती मुर्ती दवरिल्ली आसा ताजे उद्देश कसले आता घरा भायर दवरल्याचे उद्देश कसले कोण घरांत येता तांकां एक आशीर्वाद मेळो म्हणून एक आसा अनेक देवळांत केन्ना एंट्रन्साचेर दावे बाजून जो उरता जो एंट्रन्स आहे मुखारी उरता ताजे अर्थ कसो की म्हळ्यार केन्ना आमी देवस्थानांत वताची केन्ना आमी देवाल पूज केन्ना करताची तेन्ना आमकां कसले विघ्न येवचे ना म्हणून पयलीं आमी गणेशजीक प्रार्थना कडेर आमी देवळा भितर प्रवेश करता म्हळ्यार आमगेले बुद्धी खंय उरता स्पिरिच्युअलिटीन आमकां कसले विघ्न येवचे ना म्हण ते उद्देशान आमी देवळा भायर बी गणपती मस्त देवस्थाना भायर गणपती मुर्ती उरता आनी ताका आमी प्रे करून आमी आमगेले खंयचे रिच्युअल्स करताची देवळा भितर वचून ते सक्सेसफुल जावं म्हणून कशी प्रे करचे खातीर थंय उरता आनीक कशें की म्हळ्यार लॉर्ड ऑफ एंट्रन्स म्हळ्यार लॉर्ड ऑफ एंट्रन्स खंयचे स्पिरिच्युअल वर्ल्डा वचचे एंट्रन्स म्हणटा पळय मटिरियल वर्ल्ड टू स्पिरिच्युअल वर्ल्डा वचचे खातीर तो लॉर्ड ऑफ एंट्रन्स म्हणलेले आसा कित्याक म्हळ्यार ही इज द सोर्स फ्रॉम हूम आमी हे भौतीक जगता वयल्यान आध्यात्मिक जगतान प्रगती करचे शकताची कित्याक म्हळ्यार आमगेले कितले ते हे अटॅचमेंट्स आनी आसाची भौतीक आसक्ती आसाची ते तो दूर करचे आमकां सहाय करता नो डाउट आमकां ब्लेसिंग दिता कोण आतां फक्त मटेरियल अटॅचमेंट्सा खातीर एक प्रे करता तांगेले फुलफील करता तो तागेले वट्ट रिद्धी सिद्धी बी येत म्हणटा आपले प्रॉस्पेरिटी आणि सक्सेस बी येत म्हणटा आपले ते अशी पळोवचे गेल्यार स्पिरिच्युअल लायफान एक रुकावट ऑब्स्टेकल अशी पण आमी त्याची आध्यात्मिक दृश्टीन पळोवचे गेल्यार आमकां हो आमगेले सगळेची विघ्न हरता म्हणून आसा ताचे खातीर मेनली आमी एक डिवोटी जावन आमगेले आय एम अगेन रिपीटिंग फॉर द सेकंड टाइम आमगेले उद्देश हेची उरता की आमगेले कृष्ण प्रेम प्राप्तीन तू आमकां तो एक मदत करो म्हणून आमी त्या रितीन आमी प्रे करता म्हणून आसा तशीच एस्ट्रोलॉजरालो बी तो लॉर्ड म्हणून म्हणटा म्हळ्यार नक्षत्र ताका खंय एस्ट्रोलॉजी म्हळ्यार कोण भविष्य सांगतले ज्योतिष म्हणटा पळय तांकां ज्योतिष ही सायन कळ्ळें येता पण गणेश म्हळ्यार अशें की नक्षत्राल भाशा गोत आसा म्हण आपणे कोणाल डेस्टिनी खंय आसा ताका पयले गोत जावन आसा गणपतीक म्हूण घेवन हे ज्योतिष लोकांनी पयले हे गणपतीक प्रणाम करून तदनंतर बरोचे सुरनी करताची अशें म्हूण घेवन आसा तशी तागेले एवरीची पार्टाचे अनेक अनेक मिनींग आसा मात आमी केन्ना गणपती पळयताची फक्त आमकां हे दी गणपती आमकां ऐश्वर्य दी जो भौतीक प्रोग्रेस दी त्या दृश्टीन आमी प्रे करचे नज बट वी हॅव टू प्रे फॉर अवर स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंट हे आमगेले मेन उद्देश उरता हे आमगेले आयचे कथाच मेन लक्ष सो प्रभुजी आनीक लास्ट एक पॉइंट हांव तुमकां एक सांगचे आशिल्ले की आमी पळयताची की तागेले एक वाहन खंयचे आसा ते एक इंदूर म्हळ्यार मौस आसना रॅट जो मौस म्हणटा पळय तो तागेले एक वाहन म्हणून आमी आयकताची ताजे बी एक सिग्निफिकन्स म्हणटा की ते मौस म्हळ्यार की आमगेले मायंडा वारकय ते खंय केन्ना पळयले आमगेले कंट्रोलार उरना न्हय हांगा थंय भटकता उरता आनी ताका कंट्रोल करचे ताजे वयरी वजन आशिल्ले हत्तीवार आशिल्ले गणपती पासून उरता म्हळ्यार आमगेले मायंड कंट्रोलर बी म्हणटाची गणपतीक इन अ वे कित्याक म्हळ्यार आमगेले सेन्सीस केन्ना आमगेले कंट्रोलार उरना तेन्ना आमी
कशें हे अटॅचमेंट्स उरता मटेरियल अटॅचमेंट्स आमकां उरता त्याची कंट्रोल करचे खातीर एक आमचे भौतिक डिटॅचमेंट मेळचे खातीर एक कोणाले एक सपोर्ट जावपा म्हणटा पळय तो सपोर्ट हो गणपती म्हणून अशी एक म्हण घेवन आसा. सो आमी केन्ना गणपती फोट पळयले जेव्हा ते इंद्रा पळयले रीत आमी लेखा की आमगेले कशे ते इंदूर कशे तो गोडशे म्हापशी खंयची गणपती ऑफर करता ते खावचे म्हापशे लागीं उरता तशी आमी लेखा की आमगेले मायंडच पळय आज हे जावपा फाल्यां ते जावपा हे डिझायर म्हापशे लागून उरता एका म्हापशे लागून उरता पण ताका कंट्रोल करचे कोण जावपा गणपती जावपा पळय तशी गणपती अशी वजन आशिल्लें तो इंदूर खंय हालचे जायना पळय तशी आमगेल्या मायंडाकय बी कंट्रोल करचे खातीर हांगा हरिनाम जावपा आनी हरिनाम आमी केन्ना रेग्युलरली केन्ना घेता गणपती बी प्रसन्न जाता आनी तशीच आमकां कृष्ण प्रेम मेळच्याक बी सहाय जाता. हे आमगेल्या आयचे सेशनाचे मेन नेक्टर म्हणटा जो समरी म्हणटा. सो प्रभुजी आयचे सेशन कन्क्लूड करचे हांव एक सांजचे भजन म्हणवे. यस माताजी. हरी बोल. हे भजन ऍक्च्युली खंयचे आचार्यान जो बरयल्लें पण जनरली राधा राणी ग्लोरिफिकेशना खातीर एक आसाची तुमच्या लोकांना आयकून आयले उरचे हांव एक म्हणचे प्रयास करता. सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम और इन सभी फूलों में श्यामा हम निशानी आपकी कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर वैसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी तन भी मेरा तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली तेरा तुझको सौंपती हूँ ये निशानी आपकी कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी उम्र भर गाती रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी अपने चरणों में ही रखना मेहरबानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी. हरे कृष्णा. Hindi bhajan, but it's just for glorifying Radha Rani, so I thought of singing. प्रभुजी आणि खंयचे अनाउन्समेंट जावं कसले आसवे. हरे कृष्ण माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका आयचे भारी लायक कोर न्हू
गणेश चतुर्थी गणेश पास्ट टाइम संगून आमका कृष्ण भावना आमगतान मुखार सुनवच्चुक वाट दाखोवन दिला लेका अशीची श्रीमती रश्मिता पै श्री किरण कृष्ण पडियार गणेश मामनी मंदाकिनी माताजी तंका मस्त धन्यवाद की इतली लायक जावन भजन म्हणला लेका एस्पेशली आयच्या दिसांतू तांकां मस्त मस्त धन्यवाद. अनाउंसमेंट्स 2-3 आशिल्ले. एक या शनिवार राधाष्टमी सेलिब्रेशन्स आसा तांतू भजन प्लस एक नाटक अति सुंदर जावन आशिल्ले श्यामानंद पंडित नुपुराचे गेज्जो ताजे विषय श्रीमती राधाराणी गेज्जे विषय आशिल्ले एक नाटक आम्ही प्रस्तुत करू प्रयत्न करता आसाची सगळ्यांनी त्या कृष्ण भावना अमृतांतू राधाराणीला अनुग्रह घेऊन त्या आस्वादन करका मागून घेताची तशीची येवची वारोय राधाष्टमीचे सेलिब्रेशन्स येवची शनिवार कंटिन्यू जाता आसा. नेक्स्ट परा फ्रायडे आणि मंडे 2 दीस नेक्टर ऑफ डिवोशनाचे लास्ट 2 सेशन्स कंटिन्यू जाता आसा. हिज ग्रेस डॉक्टर मुरलीधर प्रभू ताजे सेशन करता आसाची मिस कोर नाकाची. लास्ट 2 सेशन्स होल नेक्टर ऑफ डिवोशन सीरीज कितली महिन जावन चलता आसा. मस्त भक्ता तांगेले मुखारविंदातून आमकां आयकुचे मेळ्ळेलें आसता. शिला रूपा गोस्वामीले भक्तिरसामृत सिंधू ताजे लास्ट 2 सेशन मिस कोर नाकाची मन दिवन ते आयकयाची. ताजे नेक्स्ट सेशन्स भगवद्गीता एज इट इज आजी आमी गणपतीले चर्चा करता आसाची लील सांगता आसाची तशीची तांगेले अनुग्रहान भगवद्गीतेचे विषय आमी मुखार सून व्हरता आसाची ताची डिटेल आमी अनाउंस करताची. मागीर 7 तारीख संपूर्ण भगवद्गीता पारायण जाता आसा. तांकां आनीकय कोणाकय नांव दिवका म्हण जाल्यार भारती पै माताजी विद्या पै माताजी माया माताजीक नांव दिव येता तुमकां म्हणका म्हण आसल्यार. That's all, Mataji. Over to you. Hare Krishna. Okay, but Prabhi, thank you so much for giving me an opportunity. Bhagavad Puran Konkani team का मुरलीधर चरण प्रभू सखी चरण माताजी सब लोग का खूप खूप धन्यवाद. आजचे ऑस्पिशियस डे हम सब लोग का तुम्ही एक opportunity दिले है प्रोग्राम कंडक्ट कर सकते का. हाँ वात नरसिंह आरती म्हणू और एंड कर सेशन. नमस्ते नरसिंह आय प्रह्लाद लाददायिनी हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलताङ्कानकालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे नका अद्भुत शृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर
हरि बोल। भक्त विघ्नाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय। टैगोर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। गणेश महोत्सव की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वेंकटेश शिला प्रभुपाद की जय। गणेश महोत्सव की जय।